गेले कितलेशी दीस जाले आतां हो मुद्दो गाजता सनातन संस्थे बद्दल ऑल ओव्हर महाराष्ट्र गोवा। एक स्थानिक म्हणून आमची पहिली मागणी आहा जी कितलो तेप जालो ती करत आसा। फाटले फावट जनजागृती मंचान वसंत भट तेणें केल्ली पूण तेन्ना कांयच जालें ना। आतां परत सगळ्या आमच्या गांवच्या नागरिकांच्या वतीन हांव गोंय सरकारा कडेन मागणी करतां जाता तितले बेगीन हे सनातन आश्रम हांगच्यान काडून उडोवचे। हेजें कारण आज जे पळय ते हांगा लोक आयल्या ते मतदान हे करपाक सगळे कारणां करून घेता, वाडत चल्ले तांची संख्या। हे फुडें आमच्या गांवच्या युवा पिळगेक सामकें धोकादायक आसा आनी गोंयाकूय बी सामको धोकादायक आसा। आमी हिंदू, सगळे आमी हिंदूच, पूण आमकां हिंदुत्व कितें हें शिकोवपाक सनातनाची किंवा आठवलेची गरज ना गोंयकारांक तरी। आनी खंय जर गरज आसा तेणी थंय तें करचें, अजिबात आमकां गरज ना। हे आमी गोंयचे हिंदू, क्रिश्चन आनी मुस्लीम आमी सगळे एक आसा। हे असली संस्था जर हांगा उरली जाल्यार हे सगळें वाट लागून वतलें फुडें। तेन्ना हांव गोंयचे सगळे NGO आनी पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी जावं आमचे BJP तांचे कडेन मागता आमचे बरोबर सहभागी जावचें। यूथ काँग्रेस हे सगळे पक्षांक हांव आव्हान करतां आनी रिक्वेस्ट करतां की तांणी आमचे बरोबर येवचें आनी हे आमचो गांव सनातन मुक्त करपाक आमकां पाठिंबो दिवचो। आनी आमी एक सरकाराक एक टायम हे सांगूं शकता, एक 7 दिसांचो पिरियड आमी हे अपेक्षा दवरता की सरकार हे बंद करतले आश्रम, अशी आमकां अपेक्षा आसा मुख्यमंत्र्या कडल्यान। आनी जर ते कांय एक्शन जाली ना जाल्यार हे सगळ्या लोकांक घेवन आमी मोर्चा काडटलेच। पूण हांव अशें म्हणटा की आमकां प्रवृत्त करूं नाका, अंत करूं नाका। एक 500 म्हूण आसता, आज ते आमकां कांय करूं शकना, आज हिम्मत ना सनातनवाल्या कडेन आमचे समोर येवन कितें उलोवपाची। पूण फुडें आमच्या युवकांक ते त्रास करतले। आतां हांव तांकांय सांगता, बरे भशेन स्वता सोडून चला हांगच्यान। ते हें पळोवं नाका आमी कितें करूं शकता तें अंत पळोवं नाका। पयलीं तुमी प्रवृत्त करतात मागीर आमचेरूच केसी घालतात, रायट्स केले आनी कितें केलें मागीर वचपाचें खंय आमी। सरकार जर कांयच करना तें करचेंच पडटा मागीर, जाल्यार तुमी बंदी घालूं नाका, पूण आश्रम आमचो काडा। म्हाज्या गांवांत